पावचे दोरेगलेच्या आमी मागणी आमी जे सातोडे सुरू करता थंय आमकां पवित्र सातोडे दोरेगले आमकां ते पवित्रायची वाट चलूंक जेजूच्या मोगान जिवूंक एकामेकाक वचून एकामेकाच्या मोगान जिवूंक आनी आमचे सुरमणीची पाट जेजू जायते भाशेन आमी चलूंक आमकां सगळ्यांक करपाक मागणी पाखया तेव्हा भुंयरा आमी पुढील सुमार आसांनी आमच्या पेऱ्याकूय दुखयला आमी सगळ्या असल्या पापांचो सुदास करून देवाची मोगसणे एकपणान मागणी प्रार्थुया सर्व पदवीकारा शासनांच्या देवा मनशा कुळाक खालतेपणांची देख दिवन आमच्या सोडवंडारान मनशाक सोयींग घेवचे आनी खुर्साचे मरण सोंसचे म्हणून तुजी खुशी जाली आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख दिवन ताच्या पुनर्जीवनपणान मानून मेळून कोण वाडायेन आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता शासनांच्या शासनान मनशाच्या जिवितांत ह्यो दोन घडयो आसतात होसाना होसाना ही वाखाणीची घडी आनी खुर्सार ही नाकाता वो भायरायता ती घडी सुखा कशें दुखा देवाची खुशी करून भावाक आदार दिता देखून आयच्या सेवकांक आमी विशय घेतला म्हजो भावाक दोनवडचो ना जेजू आपल्या दर पुतांक आखीत करता कशें ताचे कश्टाच्या वेळार ते पळोवन घेतले आनी ताका एकवट सांगतले तेन्ना बेतुकी उतरां जेजू म्हणटा जोरी ताचो भावाक दोनवडचो ना म्हूण पेद्रून इतल्या उबेन जेजू जबाब दिलो तरूय पेद्रूचो भावाक दोनवडलो आनी तो जेजू नेगार गेलो आयज आमी पवित्र सातोळ्यांत भितर सरता हे सातोळ्यांत समरतल्या आमच्या बालकाच्या गुटा वरवीं आमचो भावाक घट करून संवसारांत जेजू गिरामी गवाय जावन आयज मागुया
देवाचे उत्तर आहे हे ऐकले देवाच्या उतरा ऐकले देवाच्या उतरा आमचो जबाब जातलो म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय सगळी म्हणून या म्हाका पळयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करता म्हजी केवडां करता म्हाका केतून तोकली हालयता सरस्पराचेर पातयो आसलो तर ताणें ताका निवारचो सुरेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो बाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कितलीशीं सुणी म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचें पेंडें म्हाका दाड घालता म्हजे हात आनी पांय ते बिडटा सगळीं म्हजीं आडां म्हाका मेजूंक मेळटा जाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हजी आंगावळी आपणा भितर बांदता आनी म्हजे आंगळे कोणाक पडचे ताचेर पासो उडयता तूं तरी सोरेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका तूं म्हजें गोड बेगोबेग म्हाका पाव जाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हजे भाव भयणी मदीं तुजें नांव परगट करतलो तांची जमात भरता तेन्ना सुबे माजार तुका वाखाणटलो सरस्पराची भक्ती करतले न्हू ताची स्तुती करात जागोबाच्या समेत भुरग्यांनो ताका मान दियात इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो ताचें बंधन करात बाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय आपणाकूच ताणें खाली केलो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो मनशा भाशेन जियोन देवान तो खालतो जालो मोरो पर्यंत आनी खुर्सार मोरो पर्यंत खालतो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें ह्या पासत स्वर्गांत संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी उरची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन उरगडचे देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया मोरो पर्यंत खुर्सार मोरो पर्यंत जेजू आमचे खातीर खालतो जालो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें
मार्गो पोरमणे आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या कोस्टा मोरणाचो इतिहास. 2 दिसांनी पास्काची खूब नासलेल्या व्हडलेची परब जावची आसली आनी मुखेल यादनी आनी धर्मशास्त्री जेजू कसो मुसळटीन करचो आनी जिवेशी मारचो ते पळयताले. तरूय ते म्हणप ते पडवेच्या दिसा म्हाका लोकांची उसापडाय बी जावन पडली. जेजू बेतुनायेन सिमोन फडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलो आसतना एक बायल मूत मोलाचें आसन जोडटा मनशाचें करमणीत तेल तेका चोंदराक्रांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन पडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्यार घातलें. थंय आसलेले थोडे जाण आपणा भितर किळ्ळे. तांणी म्हणलें, या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो? तर असलें तेल मनशाक वयर या परिवाराक गुरू दिवंक जालें. आनी तिका त्या रागान बेश्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, तिका सोडात. तिका तुम्ही कित्याक त्रास दितात? तिणे म्हजे सुरी बऱ्यांतली बरी करणी केली. गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाळ आसाच आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडटना तें तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निखीपणीक मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्ख्या संवसाराक हें वॉटोमान गाजत तितल्याय सुवातांचेर जें तिणें केलां तें तिच्या उगडासाक पुरपोट जाता. तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत मुखेल याजकाच्या हातांत जेजूक धरून दिवन तांचेशी गेलो. हें आयकून ते खोशी जाले आनी ताका मूळ दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका धरून दिवंक एक बरोच वेळ तो सोदतालो. खूब नासलेल्या गुंड्याचो पयले दिसा पास्काचो मेळटो मारून विक्रेतात तेन्ना शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्काचें जेवण वयर वचून आमी तयार केलें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या लोकांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो व्हडसो खंडार मारून घेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक म्हणात, म्हज्या शिसा बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करून म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें करून जेवण विचारला. आनी तो तुमकां एक गोड बरो मांडलेलो वस्रो दाखयतलो. तुवें आमकां तयार कर. शीस भायर सरून शारांत वचत जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास तयार केलें. सांज जातकच 12 शिसा सांगाती जेजू आयलो आनी ते वचून जेवता आसतना ताणें म्हणलें, म्हजे बरोबर जेवतात तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात केलो. ते खूब कोंदीपणीत जाले आनी एकलो विचारूंक लागलो. हांव बायको. आनी ताणें तांकां सांगलें, बारांतलो एकलो म्हजे बरोबर थाटान उंडो उडयतालो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा ते प्रमाणे घेता बरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें खोटा. चलमुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक उदीक बरें जातलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवास करून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवास करून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले
मनशा पासत तें वागवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो येसूर ह्या फुडें दाकाच्या फळाचें हांव आनीक पिवूचो ना. गीत म्हणले उपरांत जैतनाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सगळ्यांचो भावार धोंडो भितरलो. तर अशें म्हणिल्लें आसा, हांव घुमड्याक मारतलो आनी इडाच्या मेंढऱ्याची दुस्पट जातली. पूण हांव पुनर्जीवन जातूच तुमचे आदीं गालिलेयांत वयतलो. पेद्रून ताका म्हळें, हेरां सगळ्यांचो आवडतो धंडोल्या कडल्यान म्हजो धंडोळचो. जेजून ताका जाप दिली. हांव तुका खरेंच सांगता, आज आयचीच राती कम्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतली. आनी तो उदीकूच भासूंक लागलो. तुजे बरोबर म्हाका मोर्चे लेगून पडले जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. हेरां सगळ्यांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना ते जेसमी म्हणलोले म्हळें जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, हांवें मागणें करीतसून तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रू याकोबा आनी तुमोवा आपणा बरोबर व्हरून तो थरथरून आनी भोंवती बरी जावंक लागलो. आनी ताणें ताका सांगलें, संतापान व्हरून म्हजो जीव मरणाचे तोणेर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोरनीर सरपटून तो आपणा वेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचून दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आबा, बापा, तुज्यान सगळें जाता. हें पात्र म्हजे वेल्यान पयस घाल. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, तुका जाय तशें जावूं दी. आनी परतून जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हळें, सिमांव, तूं न्हिदलाय. एक घडीभर तुज्यान जागो रावंक जालें ना न्हू? तुमी ताळणेक पडना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. आत्मो राज्य आसा खरो, पूण कूड वचूं. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमीन जोड जाल्ले. आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नकळो जाले. आनी तांणी तिसरे फावटी येवन तांकां म्हणलें, ह्या फुडें न्हिदात आनी विसव घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातांत घालतले. उठात आमी या. म्हजो घात घेतलो तो लागीं पावला. अशें उलयता आसतना जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो. ताच्या सांगाती दरबारी आनी पणके घेवन मुखेल यादिकांनी धाडलोलो लोकांचो एक जमो ताचो घात घेतले तांकां अशें म्हणून म्हणा दिली. हांव हुमो घेतलो तोच तो ताका धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोखडोच जेजू सरशी आयलो आनी ताणें म्हणलें, गुरुजी, आनी ताचो उमो घेतलो. आनी तांणी ताच्या आंगार हात घालून ताका घोट धरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसलेल्यान एकल्यान तरवार काडून बरो याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कामूस कातलो. जेजून ताका म्हणलें, तरवारी आनी तोंकी घेवन हांव कोण जालो.
मंदिरांत शिकवण दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना, पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. ते वेळार सगळे शीस ताका सांडून पडून गेले. कोणें तोडलो धाकटो बेश्टे आंगार वत पांगरून ताच्या फाटल्यान येतालो आनी ताका धरलो. पूण तांच्या हातांत वत सांडून दिवन तो विंगडोच पडून गेलो. आनी जेजू बरो यादीकाशी हाडलो आनी सगळे मुखेल यादी वडील आनी शास्त्री फुडें एकठांय जाले. पेदून पयस जावन ताच्या फाटल्यान चलून बरो यादीकाच्या राजंगणांत भितर पर्यंत गेलो आनी कामदारा बरोबर दोगट्याक बसून ऊब घेतालो. बरो यादी आनी आख्खी महाबरो सभा जेजू मरणाचे मरण करचे खातीर ताचे आड कसली एक गोवाय मेळत काय म्हणून पळयताले. पूण ताका ती मेळना जाली. तरी 100 जाण ताचेर आड लोटी गोवाय दिताले. पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो आनी थोडे जाण उठून तांचेर कशें गोगलान घालूंक लागले. एक हातांनी मारलेले देवभक्ती हांव आवडी आनी हातांनी मारून नाचतले दुसरे 3 दिसांनी करपाक अशें ताणें सांगलें आमी आयकलां. पूण तांची गोवाय एकमेकाक जमत आसली आनी बरो यादीकार मदें उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजे आड गोवाय दिता ताका तूं कांयच जबाब दिनाय. तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. तूं क्रिस्त भाटवंताचो पूत. जेजून ताका सांगलें, पळय, हांव तो. मनशाच्या पुताक देव पृथ्वीच्या उजव्या हातांत बसलेलो आनी सर्गींच्या कुपा वेल्यान आयिल्लो तुमी तें पळयात. तेन्ना आपली आमोत्रां विणून बरो यादीकार म्हळें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? तुमी देव निंदा आयकल्या, तो तुमकां कितें दिसता? तांणी सगल्यांनी तें मरण हो आसतलो गुन्यांवकार म्हणून थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर तेंपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे धांपून आनी ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले, तूं प्रवादीक करता पळय. कामदार ताचेर थापटां मारताले. पेद्रू सपला राजंगणांत आसतना बरो यादीकाचो कोण एकली चाकोर आयली आनी दोगट्याक बसलेले पेद्रू देखुना फुडें ताका बरो पळोवन पळोवन तिणें म्हणलें, तूं नाजरेकार जेजू बरोबर आसतालो. पूण ताणें नाकारून म्हणलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो, हांव तें सोदूंकय ना. आनी थंयचो बोट सोडून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकून थंय भोंवतणी आसतलें उलोवंक लागली. हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें आनी मातशे वखदान थंय आसलेल्या नव्यान पेद्रूक म्हणलें, तुमी तांचे भितर एकलो तुमी घालिल्ल्याचो फुडें. पूण ते आपणाचेर शिराक घालून आनी सोपूत घेवन म्हणूंक लागलो, तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखोच ना. तेन्ना रोखडोच कोम्यान दुसरे फावटी साथ घातलो. कोम्यान 2 फावटी साथ घालच्या आनी तूं म्हाका 3 फावटी नाकार चलय. जेजून सांगलेल्या ह्या उतराचो पेद्रूक उड्डाण जालो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल यादीकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्खे महागरम सभेचे बरोबर
पिलातान ताच्या लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजो पळय. आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. मुखेल यादीक जेजुवार गुन्यांव ताचे घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय. कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालता. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समयेन खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली तेन्ना वोंडाय केलोले 13 बरोबर घडकोणीत दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें वोंडायेन खून केल्लो. लोक फुडें सरून स्वताचे रिती प्रमाणे ताणें केला तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय. मुखेल यात्रिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिलो म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यात्रिकांनी लोकांक सुदायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन ताका म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय. आनी नव्यान दुयेटी मारली. तरी पिलातान ताका म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां. पूण ती मदीं व्हडल्यान दुयेटी मारूंक लागली. म्हणटूच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक घेरवण दिवन कुर्सार खेळावन ताच्या स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राजंगणांत गेलो आनी आख्खी पळट दवरली. ताका एक जांबडे आंगस घालें आनी कांट्याचो एक विणून ताचे मस्तकार घालो आनी ताका अशें नवमान करूंक लागले. आनी बेतकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताची देवी उडयताले आनी देवी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताची केंबडां केल्या उपरांत जांबळे आंगस काडून नव्यान ताका ताची खाशेली अंगावेली घाली आनी ताका कुर्सार खेळावन ते घेवन गेले. कोण एकलो मार्सूर सिरिनाचो सिमांव आलेक्झांडर आनी रुफूस हांचो बापूय खेडे गांवांतल्यान येतालो. ताका तांणी जेजूचो पुरीस करून वेटीक दवरलो आनी गोलगोट्टा म्हणजे पट्ट्याचो जागो म्हणटा ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यान 2 रुपये सोडून ताका पिवंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार दवरल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवन ताणें स्वार्थी घालून ताचे आंगसरांत वांटली. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताचे गुन्यांवाचो नांव लेख कसो बरोवन घालो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगा चोरांकूय कुर्सार मारले. एकल्याक ताच्या उजव्यान आनी तिसऱ्याक दाव्यान. हॉटेलमध्ये ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकांत आसलें तें बरें जालें. तांणी येतो वेतो लोक आपली तकली हालय ताची निंदा करतालो म्हणून तेच परी शास्त्रे बरोबर मुखेल यादनी एकामेका लागीं उलोवन ताची मस्करे करताले. ताचे बरोबर कुर्सार मारलेले ते ताच्यो फेस्टाय करताले.
3 वाजोपर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या बाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्यान ताळ्यान पळयलो. इलोई इलोई लमा सबक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. हें आयकून थंय भुरगीं आसतल्यार थोड्यांनी म्हणलें. कोण ईशा दाखयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिट्ट्यान आलोमे बुडोवन आनी एके बोडीक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो. म्हणून ईशा ताका घेवून येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान काडून प्राण सोडलो. मिटीमेर पळोवया. ह्यो मंदिराचो गडो वयर जावन सपला कुशीक दिलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सांगकार आसतल्या शक्तीन पडून म्हणलें. खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायलो पयस रावन पळयताल्यो. पूण ताचे भितर मारिया मागदाल्यान, धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी सालोमी. तो गालिलेंत आसतना ताचो पाटलो पडून त्यो ताची सेवा करताल्यो. ताच्या भायर ताच्या सांगाती जेरुसलेमाक सोडून आयल्यो. तातूंत सभार दुसऱ्यो बायलो आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत आरेंबिताचो तुजे आयलो. तो न्याय सभेचो एक श्रेश्ठ विद्वान आसलो आनी देवाची राजाची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस म्हणजे सोमवार आदलो दीस देखून धीर धरून ताणें तानशीक वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगीन मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शतपतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. शतपती कूडची सारकी खबर घेतच जुजेक ताणें कूड भरून दिली. जुजेन एक विकती घेवन हाडली आनी ताका देवून बोलीन रेवाडलो आनी फातरान कातलेल्यार एका कोणाक ताका दवरलो. मागीर एक फातर उमळावन कोणाच्या दाराक आयली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खंय दवरता तें पळोवन आसल्यो. बसूया. मोहर बाबा पयलो थोडसोच दियाळांनी हाचेर सगळ्या जेजूच्या कश्टांचो इतिहास वाचला. तातूंत आमी आनंद घेतला. देवा म्हज्या कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलोय असो देव घाल्लो, असो देवाचो पूत घाल्लो. कित्याक इतले क्रूस सजून दुखीत आसतना खुर्साच्या बरोकार म्हणटा आसतना आपल्या बापान पासून सोडलो अशें ताका दिसलें. तो जाणा आसलो की आपूण आपल्याचो बाप आपले सांगता आसा. कित्याक हीच बापाची खुशी म्हूण आपणे सगळ्या लोकशापणा खातीर एकूच सोंसचें आनी खुर्साचें मरण मारचें म्हूण. पूण म्हजो भाव भयणो मनीस कसो जेजू खूब 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 आटे मिठे सोंसचें पडलें, लॉस भोगची पडली. जेवाची आमच्या भाव भयणो सारकी आमच्या मनाची भाव भयणां कश्ट दुखी
प्रश्नांक सापडलेली आसा, थोडी भाजयेंत पडलेली आसा, किडीत आसा, कितले जाणांक प्रश्न आयिल्ले आसा, जायते तरेचे प्रश्न. आनी म्हाका जवाब मेळिल्लो जायती मनशां फुडें आमी पासून वचून घालला देवा मोच्या कित्याक तुवें म्हाका सांगलाले देव कसो जेजूक असल्यो घडयो अणभवच्यो पडल्यो जाल्यार आमकांय म्हाका जवाब मेळिल्लो असल्यो दुखाच्यो घडयो अणभवच्यो पडल्यो. पण म्हाका जवाब मेळिल्लो जेजू आमकां एक आस्वासन दिता. संवसारांत कोणूच तुमच्या सांगात ना असो तुमकां दिसलो जाल्यार पासून हांव तुमच्या सांगात आसतलो. आपूण आमच्या सांगात आसतलो म्हणून जेजू म्हज्या जवाब आमकां आस्वासन दिता. आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांनी, आमच्या प्रश्नांनी, आमच्या आड्या बिड्यांनी जेजू आमच्या सांगात आसतलो. कित्याक जेजू एक गोश्ट आमच्या जिवितांत अनुभवल्या. मनशाक पडटले दूख, लॉस, आर्टिफिशियल प्रश्न जेजून अनुभवल्या. जेजू आज आमकां आस्वासन दिता आमच्या सांगात आसतलो. म्हाका जवाब मेळिल्लो इंग्लंडांत ऑलिव्हर क्रॉम्वेल म्हणटलो फुडारी आसतना जायते तरेचे वायट तो काथोलीक धर्माच्या मनशां आदार जालो. निश्चूर मनीस कसो आसलो. जायत्या मनशांक क्रिस्तांवांक म्हणजे काथोलिकांक ताणें जिवेची मारले. जे पाद्री मीस करता आसतना ताका सपोर्ट ताणें तांकां जिवेची मारतालो. जायते फावट पाद्रीक सांबार करूंक जाय पूण लोकां मदलो कोणूय लौकीक फुडें सरून आपूण पाद्री करून फुडें मारून मरणांतल्याचे गेलो. आयर्लंडांत असल्यो जायत्यो घडल्यो म्हाका जवाब मेळिल्लो ह्या ऑलिव्हर क्रॉम्वेलाच्या कांतारान एक ताचो सैनीक एक व्हड चुकीक सांपडलो आनी ताच्या चुकीक लागून ताचेर ताणें मरणाचें फर्मण मारलें. अमक्या दिसा अमक्या वेळार सगल्यांच्या नदरे मुखार ताका जिवेची मार म्हणून खून घातलो. सगळ्यांक तें सांगलें. ताचेर फार मारून सैनीक भायर आसले. तो पयलीं आपल्याचें मरण घेवन भायर आसलो. सदांच दोन दिसा अमक्या वेळार घांट वाजताली वचून त्या शारांत ती आवाज करताली अमक्या वेळार आनी त्या वेळार ते घंटेच्या आवाजान त्या मनशाक मारूंक जाय आसलो. सगळे रावताले पूण ज्या वेळार घंट वाजूंक जाय आसली त्या वेळार घंट वाजोवंकूच ना. सगळे तोंडाक आसताले सदांच ही घंट वाजता पूण आयज कित्याक वाजोवना. रावले थोडे वोक आनीक रावले पूण म्हाका जवाब मेळिल्लो घंट खंयचीच वाजोवना. म्हणटकूच ऑलिव्हर क्रॉम्वेलान आपल्या थोड्या मनशांक ती घंटी सोडशीन धाडले. पळोवन कित्याक घंट वाजोना ती. आनी मनीस म्हाका जवाब मेळिल्लो ताचे सैनीक घंटी सोडचे गेलेले तेन्ना ताणें कितें पळयलें काय घंटीच्या तोंडक्याक धरून एक चेडूं आसली. वयर ही घांट आसली थंयसून ते वचून ते घंट्याक घट धरून आसले ताच्या हातांतल्यान व्हांवताली. ती भाशेन ताचे आंग सगळेंच घायाळ जाल्लें आसलें. पूण तें चेडूं ह्या घंटीच्या घंट्याक कशेंच सोडिनासली. जे भाशेन भगवंत एक वाटेसान दुसरे वाटेन हालवतालो ते ताचे हात हालवताले. हें
घंटीच्या आवाजात दुधाचो जीव काडचो आसलो. म्हाका नाकासली म्हजो मोगी मेलो म्हाका जाय तो आनीक जियेल्लो. ह्या खातीर तो आनीक थोड्यो जिवो उरचो म्हूण म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव त्या घोंट्याक धरून ती घंटीचो आवाज बंद करून गेली. मोगाच्या ऑलिव्हर कोंबला जो इतलो निस्तूर रिवर काळजाचो आसलो ताणें चेडवाची खबर आयकली तेन्ना ताणें चेडवाक अशें म्हणलें, चेडवा, दुख्खाक लागून तुज्या मोगाक लागून तुजो मोगी वाचतलो हांव ताका आनीक मोगाचें परमण दिना. तुवें केलेल्या साखरेक लागून हांव तुज्या मोग्याक सोडटा. ताका हांव सोदत रावता. तुमी तुमचो फुडार बरो करा. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, जेजो आमचो जो आमी म्हणटा देव मोग, त्या देवाचो मोग ह्या पवित्र सापड्यांत आमी कितें पातशीन आयलो. आमी तो मोग करता. आमचो कितलो मोग आसा तो ह्या दिसांनी मोगाच्या भाव आमचो देव आमचे खातीर कसलो तो देव आमकां दाखोवन करता. त्या मोग्या सारके मोगाच्या भाव आमचो जेजू आमचे खातीर कश्टवला. ते थोडोसोच वेळ कश्टवले, पूण आमचो सुमी जेजू आमचे खातीर कितलो कश्टवलो आनी आमच्या चालूच जायना कसले कश्ट दूख काय आर्टिफिशियल ताणें आपल्या कुडीर घेतले. कित्या खातीर? आमच्या मोगा खातीर. म्हणजे आमकां पातकाचें बोगसणें दिवन आमकां आपले बरोबर सासणाच्या सासणान जिवीत दवरचे खातीर. सुमीची समजून आजची मोग आसा. तो आमचो इतलो मोग करता की तो आमी ताचे लागीं बोगसणां मागता तेन्ना आमच्या सगळ्या पातकाचें आमकां बोगसणें दिता. कितें करचें? आमी जेजूच्या उसव्यान कुर्सार मारलो त्या चोरान जो भावाक जेजूचेर घातिलो ती आमी नमन करचेची. जेजू ताणें देवाचो पूत म्हणून वळखून घेतलो. जेजू ताणें तो पातशाक वचून येतलो म्हूण स्वत मानून घेतलो. आनी जेजू ताणें एक मागणी केली, सायबा, तूं पातशाक कोणाक येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. म्हज्या भावांनी भयणींनो, तांणी वाटेन आसलेल्या चोरान जेजू कश्टवलो तो पळयलो, पूण ताणें आपल्याचेर झोडून मारली. आपूण पातकी म्हूण वळखून घेतलो ना. ताका ह्या संवसारांतूच खुशालकाय जाय आसली. के भाशेन ताणें जेजू आपल्या ताणें अपमान केलो. पूण उसव्या वाटेक आसलो चोर ताका तो म्हणटा, आमकां आमचे कास्तीक लागून हें पनिशमेंट वो हें मरण हें आमचेर येता. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. हाणें कांयच वायट करूंक ना. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, जेन्ना आमी भक्ती करून घेवन जेजू लागीं बोगसणें मागतले तेन्ना आमकां जेजू बोगसणें दिलोच. जेजू मोगाच्या भाव भयणींनो आमचे सांगता आसा. आमच्या दुखीत आसा, आमच्या पिडीत आसा, आमच्या प्रश्नांनी आसा. कित्याक जेजू हें सगळें अनुभवला. जेजूक नाका आमी तो कोडयेर सांपडलो कसलेच कोडयेर म्हणजे कोणूच ताचे सांगतना देव पासून आपल्या सांगतना देव बाब पासून आपल्या सांगतना ताका दिसली दुसरी कोडयेर आमी सांपडना जावन
जेजू सांगितले भाशेन वागणूकपणांच्यो भावना तेन्ना आमी पडली जाल्यार पासून पातकान पडली जाल्यार पासून जर आमी उठली सोशी गेली जाल्यार जेजू भोगची दररोज हांस आमच्या खातीर म्हणून येता की आमचो सुनी जेजू आमचे खातीर कश्टलो उसारलो जेजूचे वत आसा बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो आमी बापाक मेळूंक येता तेन्ना आमकां पळय जेजू आपल्या बापाक म्हणटलो बाबा हो तुजो पूत ही तुजी दूत हांव ह्या तुज्या पुता खातीर गेला ह्या तुज्या पुता खातीर हांवें कश्ट मारून सोंसल्या हे म्हज्या आंगार आसात ते काय हे तुजी दुयेंत हांवें घेतल्या ताचो अमोल करता आपण ताका बरोस आनी सासणाच्या सासणान ह्या म्हज्या पुताक ही म्हजी दुयेंत म्हजी सांगता आमची सांगता जीव आमकां सगळ्यांक बापाचो करून म्हणून हे आमी सांगता सगळी विनवी आणि आमच्या देवाची आमचो भाव आमी आतां सब मानतात देवा स्वर्गदूत विधान बाबा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुजणारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोय्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं सदोरो हांगवार मर्यादा आमचो बरो बोंस दाता आनी खूस सोंसले ताका कुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेलेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्या तो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्गदूत विधान देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतांची आनी मेल्ल्यांची उजवी करून घेतलो सन्मानता पवित्र आत्म्या पवित्र सुबे आता आमच्या मुखाच्या बापाच्या बेगीन रावून आमच्या काळजांचे आवडे ताचे मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान आनी पोवीस सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोटेचो वावाड घोट करून गरज ते उपाय घेतल्यात बरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी खुर्च्यांनी समाजाचे सदांच बरें करून आपलो वाव करून देवा लागीं मागुया गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळून आनी कोविड-19 हे पिडे आड झुजून जे भासीन काळगां ते सगल्यांक बऱ्याक पडून देवा लागीं मागुया आमचो वावाड आवड परिस्थितींत दळदळना जावं आनी जेजूच्या प्रश्नांतल्यान आमचो वावाड व्हड जावं देवा लागीं मागुया आमच्या काळजांनी आसलेले आमचे आवडे आमची कास्ती सभा आमची मागणी आमचे गरजो देवाच्या हातांत घालुया
पीडित आसलेल्या खातीर, कश्टोतल्या खातीर, हाचेर पडत आसलेल्या खातीर, जाणटे वेगळे जायते प्रश्न सुचलेल्या खातीर, बोगसडे घेवन आनी बोगसडे घेवन आवड जातल्या खातीर, आपले खातीर म्हणून आमच्या लागीं मागलेल्या खातीर, आमच्या घरच्या खातीर, घरच्या एका वांगड्या खातीर आमी मागया. बोवाळ बाबा, तूं आमचो इतलो मोग करताय की तुज्या पुताक तुवें आमचे खातीर कश्ट सोंसून वर्साचें मरण म्हणून धाडलोय. जेजूचे वास आसा ह्या तुज्या पुताक जेजू आमच्या सगळ्यांक वाचून तुवें धाडले देखून आमी खातीर आसता. ताच्याच नांवान आमी जी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती स्विकार कर म्हणून आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन. मोच्या आनी वयलें मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्वभोग विधान देवा बाबा मानता तसले सगळ्यात प्रौढ म्हाका सर्वेस्वरा आमच्या गुणवळ्या बाबा तुझ्या एकल्याच पुताचे तुझ्या कुस्टा मरण्या वरवीं तुझे मोगसणे आमकां बेगीनच मेळ. आमच्या करण्यात ते आवडून तुरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम योजनाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो मागीर आमी भोगूंक पावो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारुया.
पवित्र आत्म्याकडून इंदे पवित्र करून आम्ही मागता जाऊन ती आमच्या सोया जेजू ख्रिस्ताची फूड आणि आपलीच कशे कष्टमरण सोसून बेचे आणि ताणे कुठं घेतलो का दिन बसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आणि म्हणले ओ तुम्ही समेस्त घ्या आणि खाया ही म्हशी खूप तुमचे पासून समोर तेच बरी जेवण जाऊन सारेकास घेतली तुका दरम्यान देव बसलो ते आपल्या शिसान दिली आणि म्हणले तुम्ही सविस्त घ्या आणि आपले पिया ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सासणीक कराराची आताचे वस्त्र मेळच्या तुमचे असत आणि समेस्त मनशां असत ते बरोवले हे म्हज्या उगडासा करा Gesù vorbi, Gesù sangatà, Gesù dai, pavitra myachaye konat, surva purvi dharva, survam donari voivov dukha, sasna cha sasna. Cenna Dio sangatana sutista tenna masun amzu mukur Dio sangatas in Gesù kras masun tani chubun mari amcha pani makaman sweet Oh
그 사스란지 사스란 치고 왔습니다. 오늘 수미 제수 정말 우리가 아웃서다 근데 우리는 치고 서버는 오늘은 또 사스란 치고 왔습니다. 야치지 크리스마스 때 다시 오다 크리스마스 소리야
Brother, Bohu mogal baba, obrug denyang menang dan shikine. Kurasat kelayu, jiduci kuda zali amceng kan, ani kursar kelayu robot zali amceng pipa. Taci morona amcu baba bertuturta, ani amca karsani biswas pitulita. Turtaच्या पुनश्चपणपणावरवी शेवटपर्यंत तीर रावून आनी मरवाशान आशिल्ली सोडवण सोडून आमकां वखद म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या गोश्टी Last Sunday's collection is 1,280. 1,280 तसेच veneration Christian Santos Passos याचे collection जानुसार 4,460 rupees. तसेच आज आमच्या मागील सेंट अँड्रूज मीटिंग आसतली तुमकां सगळ्यांक आपोवणी म्हणजे इन्विटेशन आसा. It will be 11 o'clock इकरांक आसतली. Therefore, please carefully listen to the Holy Week readings and appointments. Monday, Thursday, Prati Chitra Asali Agapur. Puyla Mazat Asali Agapur. Second reading is for the Bagdor Bandara Chapel. तसेच आवडत्याची मागणी आसली दुर्भाट तांचे नांव तुमची देवीचे व्यवस्थेत पळयतली. गुड फ्रायडे प्रती चौथरा आसतली बांदोरा चॅपल. पयल्या वर्सा कडवाडे कपेल, दुसऱ्या वर्सा अगेन बांदोरा चॅपल आनी पास्ट वाजत आसतली कॉयर, मेन सेलिब्रेट, रॉक प्रोग्राम आनी ब्लूज ग्रासियस. ईस्टर मीस म्हणजे पास्काच्या फेस्ताची मीस अगापूर आनी दुर्भाट तांचे प्रोग्राम आसतले आनी कडवाडे संडे मॉर्निंग मास आयतार सकाळीं आसतले मीस 7 आनी हांगासर मीस आसतले सॅटर्डे 11 o'clock नायट. अपोस्तलांची नांवां तुमची देवीचे नंबर्स तुमकां पळयतात. आता हांव इन्वायट करता कित्याक फादर मातसो लांब मनशाक आपयता फादरे दिनवास आयकपाक हांव पावसांत सांत रॉक कॉम्पिटिशन नांवान आनी आमचे दुर्भाटचे आगापूर खांडेकर वा होडीच्या नांवान फादर नंदा रॉड्रिग्स जो वेळ
we are very thankful to you, Father, for the meaningful only. May God bless you with good health and give you many years to serve in His vineyard. For the first time, people from Durbar, Agapur and Karwadi has come together to take part in this very meaningful service. I thank you all. God bless you. उभी राहूया. सर्वेस्वर तुमचे सोयीस, सर्व बुद्धविधानातील बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद करो. वचून या जेजूच्याच नावान